अकाउंटंटांच्या पोस्टां खातीर एग्जाम दिल्ले सगळे भुरगे फेल कशे जाले? गोंयकार भुरगे इतले बोणेर काय म्हूण आम आदमी पक्षाचो प्रस्न. सरकारान आपले सगळे एचओडी आनी ऑफिसरांक ह्या एग्जामीक बसोवचे आनी तांणी पास जावन दाखोवचे म्हूण आपाची चॅलेंज. चडशे मंत्री खंय गोंया भायर, कितें चल्ला ताचो कोणाक पत्तो ना. गोंय दिसान दीस लजेक पडत आसा फक्त ह्या सरकाराच्या अकार्यक्षमतेक लागून. आनी कितें चल्लां तें कोणाकूच खबर ना की आउट ऑफ 8,000 people who attended an interview written test for accountants exam held by Directorate of Accounts, none has passed. एकूय मनीस पास जावंक शकना. म्हणजे गोंयान सगळे बोणेर काय कितें असो प्रश्न पडला. जे तरणाटे आसा तांकां काम दिवंक सोदिना. आयज जर तुमी पेपरान बातम्यो पळयशात जाल्यार कितल्याशाच पेपरांनी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर मागयल्या सरकारी खात्यांनी पगार दिवपाचो वाचोवंक मेळटा म्हणून, आनी आपलो पगार 70% वाडोवन घेता असेंब्लीन हे आमदार हे मंत्री. आयज आम आदमी पार्टी परतून एक फावट सरकाराक ओपन चॅलेंज करता की लेट देम टेल अस विदीन 1 week हाऊ मेनी पीपल आर ऑन एक्सटेंशन आफ्टर रिटायरमेंट. हो क्वेश्चन पेपर खरें इतलो टफ आशिल्लो काय खरें बॅक स्टेज बिहायंड द कर्टन्स कितें जालें हाचे बद्दल आनी आमी विचारूंक सोदता की खरें गोंयकार इतले बोणे जाल्यार आमी एक चॅलेंज दिवंक सोदता की हेड ऑफ डिपार्टमेंट आनी तांच्या सगळ्या ऑफिसरांक ही एग्जाम दिवनी आनी तांकां ही पास करून दाखोवपाक की खरें दीस एग्जाम वॉज जेन्युइन आनी कोणी पास जावंक शकतालो. आज जे त्या पदवेचेर बसून सॅलरी घेतात आनी सरकाराचें काम करतात तांणी ही एग्जाम पयलीं पास करून दाखोवनी. हो आम आदमी पार्टीचो मुख्यमंत्रीक चॅलेंज आसा. जे थोडे पोस्ट आसता ते सुद्दां ते टेम्पररी म्हणून एडवर्टायज करता. आजूच डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशनाचे 182 पोस्ट एडवर्टायज जाले. तातूंत दीज आर ऑल टेम्पररी बेसीस. कालूच बातमी आयल्या की ऑलमोस्ट 7 to 8 कॅबिनेट मिनिस्टर्स आर नॉट अवेलेबल. कॅबिनेटूच अवेलेबल ना. सो हू इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हू इज टेकिंग अकाउंटेबिलिटी हाजी उतरां कोण दितलो गोंयकारा खातीर. आमी डिमांड करता की पयलीं म्हळ्यार हे 8,000 भुरगे कशे फेल जाले ताचें तुमी एक एक्सप्लेनेशन दिवचें. आनी आमी चॅलेंज दिता परत की तुमी तुमच्या एचओडीक आनी तांच्या ऑफिसरांक ही एग्जाम पास करून दाखोवन लोकां फुडें दाखोवची की कितें एक्झॅक्टली बिहायंड द सीन्स जालें काय. पाकिस्तानी लष्कर प्रमुखाक पाकिस्तानात वचून वेंग मारिल्ल्यान देशभर काँग्रेसीचो मंत्री नवज्योत सिंग सिद्धू सध्या बीजेपी धरून विरोधकांचो टार्गेट. गोंयचे बीजेपीनूय सिद्धूचो पुतळो जळोवन निशेध केलो. पाकिस्तानात गेल्ले कडेन सिद्धून पयलीं तांच्या लष्कर प्रमुखाक आपूण जावन वेंग मारली. इम्रान खानाच्या सोपूतविधीक ताका पाकव्याप्त काश्मीराच्या कथीत प्रधानमंत्र्याच्या कुशीक बसयलो आनी सिद्धू बसलो. पाकिस्तानी सिद्धू मुर्दाबाद मुर्दाबाद. बेशरम बेशरम नवज्योत सिद्धू बेशरम. बेशरम बेशरम नवज्योत सिद्धू बेशरम. भारतीय जनता युवा मोर्चा गोवा प्रदेश नवज्योत सिंग सिद्धू जे पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान ह्यांच्या स्वेरिंग इन सेरेमनीक गेल्ले हाचो निशेध करपाक आमी हांगा जमलेले आसा. जेन्ना भारत देश दुख्खान आसलो, जेन्ना आमचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयीजीचें निधन जालें आनी पूर्ण देश हो दुख्खान आसलो, तेन्ना अशा क्षणाचेर नवज्योत सिंग सिद्धू अशें कृत्य करता. तो फक्त थंय वचून स्वताची लस काडून घेता. थंय तांचो जो आर्मी चीफ आसलो बाजवा हाका तो तेजो घट धरता. तेजे जे विचार आसले म्हणजे ज्या तरेचे तेणें हें कृत्य केलां तेचो निशेध करपाक आज युवा मोर्चान तेचो पुतळो आमी हांगा दहन करतले. आनी असो कृत्य काँग्रेसीचो आमी हांगा निशेध करता. काँग्रेसीन असल्या मनशाक जो पंजाबान एक मिनिस्टर आसा त्या मिनिस्टराक काडून उडोवचो अशी आमी विनंती करता. गोंयच्या जनतेक तसोच देशाच्या जनतेक परत परत आमकां प्रूव करपाची कित्याक ही पाळी येता की काँग्रेस इज अगेन्स्ट द नेशन. ज्यो कितें पॉलिसीज आसा अगेन्स्ट द नेशन. आमचे जे आर्मी कितें काश्मीराक करता ताजेर क्वेश्चनिंग करप, ओपोजिशनाच्या आर्मी कडेन वचून वेंग मारप, हे काँग्रेसवालेच कित्याक करता तें आमकां समजना. सो दे हॅव टू कम आउट क्लीन ऑन दीस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.